AITE म्हणल्यार ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनाचो फुडल्या म्हयन्यासावन 3 फेज टायगर सेन्सस गोंयांत सुरू जाता। हाचे विशीं एन्व्हायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकारान म्हायती दिली। राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि जी वन्यजीव संस्था आसा डेहराडूनची, ह्या दोनीच्या वतीन 2026 खातीर व्याघ्र गणना सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान जी प्राथमीक तयारी आसा ती सुरू जाल्लेली आसा। ही व्याघ्र गणना आसा हो देशभर चलपी कार्यक्रम 3 टप्प्यांनी ही व्याघ्र गणना जी आसा ती जातली। खरें म्हणजे एखाद्या राज्यान कितले वाघ आसा तर ते जाणून घेवच्या खातीर ही व्याघ्र गणना ही म्हत्वाची आसा। त्याच्या खातीर कॅमेरा ट्रॅप जे आसा ते लायले वयताले आनी एकंदर 25 दीस सुमार हे कॅमेरा ट्रॅप लावन त्या वाठारांतले सॅटेलायट इमेजीस आणि हेर ज्यो गजाली आसा, डेटा जो आसा तो एकठांय करून एकंदर ही व्याघ्र गणना जी आसा ती 2026 आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री जे आसा ते जाहीर करताले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।